ते तशें पळोवंक गेलो जाल्यार श्रावण आनी 5 दिसाची गणेश ती पायल्या उपरांत बरोच रेट मातसो वाडलेलो आसा. वाडलो म्हणजे 1.5 पटीन रेट वाडलेलो आसा. आदींच पयलीं नुस्तें 100 रुपया वांटो आसा, तो आतां जवळ जवळ एक 200 रुपया असो म्हाका दिसून येयलो. डबलूय म्हटल्यार आतां, कित्याक ताल्ले आदीं ताल्ले भरपूर मेळटा, आतां एकदम इल्लेशे घेता तेंचे 200 रुपयांक, म्हणजे 5 जाणांक सुद्दां हुमण पावपाचें ना अशी परिस्थिती आसा. सामकें नुस्तें भरपूरूच म्हारग आसा म्हटल्यार आतां. बांगडे सुद्दां बांगडे सुद्दां, बांगडे ताल्ले सादे जे नुस्तें आसा ते तितले म्हारग आसा की ते सामान्यांच्या हाती भायर आसा घेवप. नुस्तें मोगी येतलेच, कित्याक सांग तेंकां खबर आसा की आतां खूब दिसान नुस्तें खावपाक मेळटलें म्हणून ते व्हरपाक येता. थोडे जास्त व्हरपाक थोडे व्हरतात, पूण येता मार्केटान आसा मिडियम गर्दी आसा. पण नुस्तें म्हारग आसा. नुस्तें म्हारग आसा, नुस्त्याचो दर परवडपाचो ना. म्हणजे सामान्य मनशाक ना सामान्य मनशां टाळ्याच्या भायर आसा तो. पण ते जाय ती जायत न्हू. जाय ती जायत. श्रावण म्हयनो एकदाचो सोंपलो आनी 5 दिसांचे गणपती लेगीत एकदाचे बुडयले. 5 दिसांचे गणपती बुडयले उपरांत दिवचलच्या नुस्त्याच्या मार्केटात खवय्यांची गर्दी जातली असो एक अदमास आशिल्लो. मात 2 दीस जाले अजून तरी दिवचलच्या नुस्तें मार्केटात अपेक्षे प्रमाण खवय्यांची गर्दी दिसून येना. दर वर्सा 5 दिसांचे गणपती बुडयले उपरांत दिवचलच्या नुस्त्याच्या मार्केटात खवय्यांची गर्दी दिसून येताली. मात अंदू तशें चित्र अजून तरी पळोवपाक मेळना. दिवचलच्या नुस्तें मार्केटात सगळ्या प्रकाराचें नुस्तें विकपाक उपलब्ध आसा. मात हे नुस्तें म्हारग आशिल्ल्यान सामान्य मनशाच्या तोंडात नुस्तें वचप सद्याक कठीण जाल्लें आसा. इसवण 1000 ते 1200 रुपया किलो ह्या दरान विकतात, जाल्यार सुंगटां, पापलेटां आनी हेर नुस्तें 500 ते 600 रुपया किलो ह्या दरान विकतात. देखून नुस्त्याच्या मार्केटात गर्दी कमी आसा अशें कळटा. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.